सुवाती मातशे आज जे दोन डिमांड मांडल्या ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो आसा आनी जी कट मोशन आसा ताका ओपोज करपाक हांव उबो आसा. सुरवातीच्या हातूंत काही आमदार 25 वर्सांचेर उलयले आनी पावरफूल पावर मिनिस्टर म्हणून उरले. समर्थ रामदास स्वामीचो ताजो भक्त आसता तो सदांच ताजें संगोपन करता, तो कोणाक भिना. आनी त्या खातीर हांव 2 श्लोक आयकयता तुमकां. अर्थ जाय जाल्यार मागीर तुमी डिमांड करा, मागीर सांगपाचो कांय ना तो. युरिकूच सांगता पडटलो. मना श्रेष्ठ बारिष्ट जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वयं सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोका सिरे निवावे, तेहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परी त्या झिजावे, परी अंतरी सज्जना नीव बावे. दुसऱ्यान जर कितेंय उलयलो जाल्यार पयलीं म्हणजे राग येवपा जायना. दुसऱ्याक कित्याय कितें केन्नाच उलोवपा जायना आनी दुसऱ्याक अंडर एस्टिमेट केन्नाच करपाक जायना. प्रेज केला आपले प्रेज केला मरे, अंडर एस्टिमेट आपलें जें काम आसा तें संकट जरी तुजेर आयलें तरी तूं हालपा जायना. संकटां खूब येता. 4 म्हयने आसतो येत. कोणी अपशब्द वापरले तरी ताका अपशब्दान आन्सर दिवपाक जाय अशें नासता. ते अपशब्द फुलां म्हणून घेवपाचे आनी जे होम मिनिस्टर करता तो केन्ना फाटी पडना. दुसरी आयुष्यभर अशी गोष्टी कर की तुज्या मरणा नंतर सुद्दां तुजी सुकिर्ती गाजत रावची. अशें कोन्नाका की तूं कित्याय कितें करून मेल्या नंतर तुका कोण पळोवचें सुद्दां ना. अशें चंदन चंदन म्हणजे कितें जाणा न्हू? चंदन गंध लायतात तो. गंध. चंदन ज्या तरेन स्वता झिजून दुसऱ्या सुगंध दिता त्या प्रमाणे तुजें कल्चर आनी तूं आसचो. तुवें कोणाचें नुकसान जावपा खातीर तें करचें न्हय. तुजी कृत्यां तुजें वर्तन तें सज्जन आसचें आनी तें लोकांक संतोष म्हणजे आनंद दिणारें आसचें असो अर्थ आसा. हें कोणाक एकट्याक काय सगळ्यांक? सगळ्यांक. हे एकट्याक न्हय, हे समर्थ रामदास स्वामीचें हें आसा आनी त्या प्रमाणे जो माणूस बिहेव करता तो केन्नाच फाटी पडना. मंत्री आनी उत्तर आनी नाका तांकां पुरो. स्पीकर सर, मंत्रीन सारकी एक कविता सांगल्या पूण तेणें डिनाय केला हुंयच्या आसतो तो. कविता न्ही, कितें कविता न्हू ती. तुकाय लागता, सगळ्यांक सगळ्यांक लागता, तुकाय लागता. तो शॉक केदो मागीर तो कांय सांगो म्हाका जायना. लागता, म्हाकाय लागता, तुमकाय लागता. आनीकूय आसा, तुमकां जाय जाल्यार पुस्तक दिता वाचा. वेंदीक ताचे कडेन आहा तें. वेंदीक दी. अर्थाश स्वाती मातशे आज लाडू धाडले तांकां. आज खूब आमदारांनी विविध विशयाचेर उलयता आसतनाच विविध गोष्टी जावपाक जाय अशें नमूद केलां. खूब जाणांनी प्रेम केलो
आमचो वेलिमचो आमदारान मातशें हरशीं ताणें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें. तुवें म्हाका सांगूं ना तें. म्हाका सांगूं ना. आय डोंट नो वेदर यू हॅव टोल्ड टू एनीबडी. अदरवायज आय वूड हॅव डन युअर वर्क 100%. जो इंजिनियर तुका त्रास दिता आनी स्पेशली MLAs किंवा आनी कोणी तो मागीर कोणाचो आसूं, काम इज इम्पॉर्टंट. हांवें आतां स्ट्रोक त्या खातीर वाचलो. कितें तुवें म्हाका सांगूं ना, सो तुवें जरी सांगूं ना आतां हांव करतलो. तेंय तुका सांगना विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर. कारण फायनान्स खाली फायल ताचे कडेन वतली. सगळ्यांत पयलीं डिमांडाचेर उलयता आसतना हांव चड उलोवचो ना. शक्यतो इमिजिएट करपाची हें करता. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर गोंयांत रिन्युएबल एनर्जी सादारण 216 चालू जाली. पूण ज्या तरेन तिका सपोर्ट अजून आमकां स्टाफ सुद्दां आमी घेवना. ऑफिस जें चलता तें आसा ते स्टाफार आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफा मार्फत हें ऑफिस चलयता. आनी जे म्हज्या स्टाफ ऑफिसांत जे एक्स्ट्रा स्टाफ आसा तेय स्टाफ आमी तातूंत बसयल्या. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इज जी रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या हेतून जवळ जवळ 2023-2026 हे पर्यंत आमकां भरपूर काम करपाक जाय. टोटल एनहान्स सबसिडी जी आसा ती आमी ऑलरेडी दिवपाक चालू केली. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट, कॉमर्शियल आनी इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टाब्लिशमेंट जे आसा ती ह्या सगळ्या हेतूंत येता. सबसिडी जी रेजिडेन्शियल कंज्युमरां आसा ती 50% फॉर द फर्स्ट 10 kW, 10% बिहायंड 10 kW and up to 30 kW. The subsidy for commercial, industrial and other establishment is 20% up to 90 kW of the sanction load. The subsidy is over and above the central financial assistance provided by the Government of India to the eligible consumers. As a result of this subsidy scheme, ही जवळजवळ 875 हाऊसेस आज बसून घेतले आणि टोटल approximate installed capacity as on today is 46.20 megawatt. The subsidy dispersed till date is 7.06 crores. दूसरे आसा solar energy generation in the state. The total number of connections in the state of Goa as on 36/24 is 1,387. And the total solar capacity installed is 61.7 megawatt MWP. Total solar generation in the state is 69.35 million units for 22-23 and 19.20 million units for 24-25 up to 36-24. Total solar surplus settlement amount paid to solar consumers जे बाब विजयान काडिल्ले ते 2022-23 is rupees 43.84 lakhs and 432 beneficiaries, and for 23-24 is 57.34 lakhs for 578 beneficiaries. म्हणून ही जी 2024-25 पर्यंत 23-24 पर्यंत आमी क्लियर आसा. PM तिसरी स्कीम जी आसा ती PM सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना ही 13 फेब्रुवारी 2024 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तांणी ही केली. This program is an outlay of 75,021 crores aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of electricity through rooftop solar every month. Under this scheme, central financial assistance is provided for installation of solar plant on residential rooftops up to a capacity of 3 kW with a ceiling of rupees 78,000. The national portal is integrated with Goa Solar Portal for easy and speeding up
of the processing of application and release of the subsidy. The PM Suryaghar mobile app is also available to facilitate consumers. In addition, state government has already implemented the automatic technical feasibility study waiver in respect of rooftop solar PV application up to 10 kW capacity. Three important goals is state government has also allowed to providing single-phase inverter instead of three-phase inverters for installation with inverter capacity of 5 kW or below in case of three-phase prosumers for the grid-connected rooftop solar PV system. State government is also in the process of according automatic load enhancement up to 10 kW for RTS installation, wherein the sanctioned load of the state consumer is less than the rooftop solar capacity proposed. The total application as on today, what we received is 3,727. Feasibility approval approved is 3,489. Total number installed is 124. Total capacity installed is 1.16 megawatt. State subsidy release is 25.16 lakhs. Central subsidy release is 12.48 lakhs. PM Kusum A, the scheme is setting of decentralized ground-mounted grid-connected solar power plants. Yeah, target of Goa is almost say about 150 megawatt. Yatut जे आम्ही जे काम केलां ते JRC यांनी रेट फायनल केला आणि हो रेट जो आसा तुमचे सुद्दां शेतकारांक सांगा कारण हे काम आतां चालू करपाक जाय ₹4.08 पर युनिट म्हणजे इज अ गुड रेट वीच वी फार्मर्स वील गेट म्हणजे अशें न्हय की फार्मर्सांक ते पयशे मेळचे ना meetings were held with farmers to discuss the technical and financial issues related to setting up of the solar plant. Power purchase agreement was sent to Honorable JERC and the Law Department, Government of Goa for approval and meeting. The PPA has been approved by the Law Department with some modification. However, the approval from the Honorable JERC is awaited. Component B, first time ह्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोदजी सावंत आणि प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजी हांच्या हातूंतल्यान आमकां त्या वेळा वयले आमचे जे मंत्री आशिल्ले ते RK सिंग हांणी 900 पंप आमकां दिले आणि हे अग्रिकल्चर पंपाचें काम मोठ्या प्रमाणात आमचें चालू जालें आणि आज जवळ जवळ 300 एप्लिकेशनां आमी एप्रूव केल्लीं आसा ह्या पंपा खातीर तुमचे सुद्दां काही शेतकरी भाव आसतले तांची एप्लिकेशनां बेगिनात बेगीन तुमी गेडा ह्या संस्थे कडेन दिवची जेणे करून तुमच्या शेतकऱ्यांक सुद्दां ही स्कीम जी आसा ती कितली बरी आसा हें कळटलें आनी त्या खातीरूच ही जी 344 एप्लिकेशन्स आसा ती 100% सबसिडी आमी दिल्ली आसा तातूंतली 30% ऑफ द बेंच मार्क कॉस्ट आनी स्टेट सबसिडी म्हणून 70% म्हणजे 100% फ्री सोलर पंप अप टू 7.5 हॉर्स पॉवर शेतकऱ्याक मेळटलो. कंपोनंट C जो आसा ताजें ऑलरेडी काम जालां. एक प्लांट जो कुंकळ्ळेचो आसा तो आमचो चालू जाला आनी दुसरो जो प्लांट आसा वाळपय सबस्टेशनां जोडून आसा तो येता त्या 2 म्हयन्या भितर चालू करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. त्या शिवाय 8 मेगावॅट प्लांट जे आमकां कमी पडटा ते जवळ जवळ 11,000 पंप्स आमचे जे आसा ते आनी तांणी जर सगळ्यांनी हें घेतलें जाल्यार आमकां तें करपाक जाय. लिस्ट ऑफ रूफ सोलर PV प्लांट्स इन्स्टॉल ऑन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड बिल्डींग. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचेर 5, गव्हर्मेंट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट 9,
गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट 37 म्हणजे अराउंड 5,000 51 आणि कॅपॅसिटी इन्स्टॉल एज ऑन टुडे is 2,500 kW. 40 TDP biomass briquette plant. 40 TDP biomass briquette plant manufacturing facility is established at Saligam, Bardej, Goa on design, build, operate, finance and transfer basis. Plant operation has started in the month of June 2000. हे सगळे पुरुच्यान चालू जाला आणि त्या खातीरूच एका वर्सान जे आमी आफ्टर ते बजेट जाले नंतर जे काही केलां ते आज तुमच्या मुखार दवरलां. Solar water heating system. Goa Energy Development Agency is implementing and producing SWHC scheme and extend the support to save energy, electricity. The solar water heating system is a renewable energy device which substitute electricity under the scheme. The financial assistance for domestic use is 3,000 per unit for 100 and 150 LPD and rupees 6,000 per unit for 200 to 250 LPD. The number of beneficiaries as on today is 790. The installed capacity is around 1,46,100 LPD and the subsidy release till date is around 37.17 crores. Concentric solar thermal technology. म्हाका खूब आनंद जाता की ही जी टेक्नॉलॉजी आसा ती ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर क्लीन कुकिंग मुवमेंट ह्या सकयल आसा आनी गोंयांत ही गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोळी आनी आमची जी म्हज्या मतदारसंघांत तपोभूमी आसा पुणे हांगा इनोवेटीव सोलर बॉयलर फॉर कम्युनिटी कुकिंग एंड प्रोसेस हिटींग एप्लिकेशन अशें म्हणून चालू जाली. फ्लोटिंग सोलार अँड सोलर मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजीज. आतांच आमच्या ऑपोजिशन लिडरान म्हटलें की 150 मेगावॅट आनी मुखार कशें करतले काय म्हणून. आमी ऑलरेडी SJVN हॅज आयडेंटिफाय अ पोटेन्शियल ऑफ 197 megawatt at the 4 water bodies in the state of Goa, that is Amthane Dam, Anjune Dam, Chapoli Dam and Salavli Dam. Our report आमकां हालींच आयला. SJVN has also identified site at MPA, Marmagoa for installation of solar floating membrane pilot project. हे जर प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतले with the help of water resource minister जाल्यार आमचो जो 150 megawatt जो आसा by 2027 easily can be completed. Electrical vehicle subsidy. खूब जाणांनी टिका करता आसतना इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचे सबसिडीचेर केली. ही रिलॉन्च आमी केली. 4 व्हिलरां 361 बेनिफिशरीज 911 लाख, 3 व्हिलरां 10 बेनिफिशरीज 7.8 lakhs, 2 व्हिलरां 2,128 बेनिफिट 5,86 लाख आणि टोटल 2,347 लोकांनी साधारण 15,48,04 लाख एप्रॉक्सिमेटली घेतल्या. स्कीम फॉर प्रमोशन 1 to 10 cubic meter biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. State provides subsidies for installation of biogas plant under the scheme biogas plant based on kitchen. त्यानंतर agency is full committed to encourage setting up biogas plant based on kitchen organic waste in the state of Goa. GEDA's total biogas plant installed capacity is around 417 cubic meter, resulting in a carbon emission reduction of 1459.6 per year. हाजे शिवाय I am proud to say एक एग्रीमेंट जो आमी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन केल्लो आसा आनी हो एग्रीमेंट जो आसा त्या एग्रीमेंटान डेट ऑफ आमचो MOU केला आमी IOCL 27/10/2023 ह्या साला आनी तातूंत आमी इंडियन ऑयल is desirous of expanding its renewable energy and sustainable development portfolio in the state of Goa, including solar PV projects
electrical vehicle charging facilities, plastic recycling, tree plantation, etc. Department of New and Renewable Energy, Government of Goa, in the State Department of Government of Goa, which promotes use of renewable source of energy, electrical vehicles, etc. in the state. हे एग्रीमेंट आमचो जो केला ताचेर तांचें काम चल्लां आनी हें काम जर जालें आसत जाल्यार नक्कीच जो रेशो आमी कमी पडटा तो रेशो भरून येतलो आनी त्या बद्दल दुबाव ना. सभापती महाशय, आज विविध कटमोशनां आमच्या ओपोजिशन आमदारांनी मांडल्या आनी ही कटमोशनां चडशीं म्हज्या म्हायती प्रमाणे सगळीं आन्सर आमी केल्लीं आसा. आतां ह्या हेतूंत जी फेल्युअर टू प्रमोट rooftop solar power, failure of the government to encourage citizens to shift to new and renewable energy, and failure to promote green energy. कटमोशन मांडटा आसतना बाब युरी एलेमान हे कटमोशन मांडलां आनी ताका हांवें ऑलरेडी आन्सर दिलां की 875 हावजहोल्ड वेर टेकन बेनिफिट्स ऑफ सेम विथ टोटल approximate installed capacity of 46.2 megawatt. The subsidies dispersed आज बसून जाल्या ती 7 कोटी रुपया आसा. दुसरे, गव्हर्मेंट हॅज लॉन्च गोवा विनामूल्य वीज येवजण 2024 to ensure zero electricity bill and free installation of residential rooftop solar power plant up to 5 kW for residential consumers consuming 400 units or less per month for each month of the last 1 year period, to whom the state of Goa will provide subsidy to achieve a target of additional 10 megawatt of residential rooftop by June 25 on first come, first serve basis. दुसरे जे कटमोशन आसा ते बाब कार्लोस पेरेर, ऑनरेबल MLA, बाब विजय सरदेसाय, ऑनरेबल MLA, आणि बाब विरेश बोरकारा, ऑनरेबल MLA. Failure to create and providing charging station, failure to create sufficient infrastructure for EV charging station across the expression of interest of EOI was floated for supply, installation, commissioning, operation, maintenance of electric vehicle charging station at various locations in the state of Goa under FAME 2 guidelines on design, build, operate, finance, transfer basis for 40 locations in the statewide dated 25/11/2022 under e-procurement mode. Out of 40 locations, 10 locations which were in jurisdiction of Panjim was awarded to Geo BP. Imagine Smart City Corporation has assigned Geo BP to install 30 more EV chargers along with 10 locations allotted by GEDA. Thus, Geo BP will be installing charging stations at 40 locations in the jurisdiction of Panji city. Fakta Panjit 40 stations. As there was no response from proposal, were sought from PSUs like Mahapreet, IOCL, CESL. All PSUs responded and have been allotted 10, 5 and 15 locations. The total number of 38 numbers of charging stations are functional in the state of Goa, installed by BPCL, HPCL, Tata Power and EESL. So charging station जी 15 आसा म्हणटाले पळय ती 15 ना, त्याच्या पेक्षा कितलीशी चड आसा आणि त्या शिवाय बाकीची जी चार्जिंग स्टेशन येतली ती मुखार येतली. डेन्सिटी ऑफ व्हेकल कमी आशिल्ल्या कारणान तुम्ही एक प्रश्न केलो की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल दिवचें म्हणून, पूण कोण मुखार येना. टेंडरां जेन्ना काडली तेन्ना कोण मुखार येवना, कारण एक चार्जिंग स्टेशनां सादारण 20 लाख रुपये खर्च येता आणि डेन्सिटी ऑफ व्हेकल कमी आशिल्ल्या कारणान नोबडी कम्स फॉरवर्ड. तिसरें कटमोशन जें आसा बाब कार्लोस पेरेरा, ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय, Yuri Alima, in order to promote electric vehicle adoption across the vehicle,
ही जी sale of electric vehicles from FY 21, 22, 24 is as follows. 21-22 number of vehicles registered is 50,670. Tatuti number of EVs registered is 1,816. Increase is just 3.5. पण हाचे वयल्यान कळटा increase कित्याक जायना because of lot of problem. 2022 9.3% वाढ, 2023-24 जी आसा ती 12.5%, 2024-25 आसा 3.15% अप टू जून, म्हणजे अंदूच्या अर्दो हें गेलो 3.15% इन्क्रीज जाला. ही जो पर्यंत 20-25% इन्क्रीज जायना तो पर्यंत कोण मुखार चार्जिंग स्टेशनां आनी बाकीच्या खातीर मुखार सरचे ना. म्हणजे गोंयचो लोक. The financial assistance provided in the revised scheme for 1st August 22 is four-wheeler साधारण 15 कोटी, फोर-व्हीलर 911 लाख, थ्री-व्हीलर 7.8 लाख, टू-व्हीलर 586 लाख. त्यानंतर परत कटमोशन जे दिलां ते फेल्युअर टू रिन्यू द सोलर पॉलिसी. The Goa State Solar Policy 2017 was notified in December 2017. The same was amended in August 2020 and in March 2023. March 2023, latest policy parat amend केल्या. The new policy on renewable energy is being drafted by GADA and will be put up in public domain for suggestion and comments in next month. Thereafter, failure to meet the target of existing solar policy. The state of Goa has installed a capacity of 16 megawatt as on date, against a target of 150 megawatts set by MNRE by 2022. The slow progress is attributed to the following reason. The electricity tariff in Goa is least as compared to other states. The return on investment ROI worked out at about 8 to 9. एक क्वेश्चनाक आमी तुमकां हे आन्सर दिल्लें आसा. The land is very costly and adds to the high capital cost of the project. The extended period of rainfall reduced to CUF as compared to other states, leading to lesser number of units produced in the year. त्यानंतरचे जे कट मोशन आसा the floating power plants. Government has signed, आतांच सांगलो तुमकां हांवें, government has signed MOU with Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) for setting up a floating solar power plant on various dams in the state of Goa. Accordingly, SJVN has carried out site survey and carried out the DPR for the installation of about 197 megawatt solar power plant at 4 different dams in the state of Goa. Thereafter, failure to set up solar thermal plant at Azilo and Auspicio. The integration of the solar thermal system for laundry and cooking application at Goa Medical College, Bamoli is installed and commissioned. The performance of the system is in progress. Once found satisfactory, solar thermal plant at Azilo and Auspicio will be installed. Failure to promote green hydrogen policy. GADA has tied up with Beach Filani Goa to work on pilot proposal for submission to Ministry of New and Renewable Energy for the pilot project 10 TDP biomass 2. एक मिनिट मिनिस्टर. Yes, sir. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House may be extended by 1 hour. Government has developed. No, he's Government has developed. Mr. Launch clean energy roadmap, a state level blueprint to decarbonize all sectors. Okay, 1 hour. He has to move the motion. Yeah, I put, you all started. Those in favors may say ayes. Aye. Those in favors, those may say no. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour.
Government of Goa has developed and launched clean energy roadmap and state level blueprint to decarbonize all sectors by 2050 at G20 and is geared up to achieve India's new zero commitment by 2070. 500 gigawatt of non-fossil energy capacity and fulfilling 50% energy requirement via RE sources by 2030. Speaker, sir, failure to set up micro hydrogen power project. तुका नाका ते तुम्ही दिला आहे तुम्ही एकट मोशन Naga, you go ahead. You answer their issues. No? स्पीकर सर तांकां जर नाका Tenga naga. ताका बरें जाता हाचो अर्थ स्पेसिफिकली आमगे ते तू नोट केल्ले न्हू तेजेर उत्तर दी. ते मागीर येतले न्ही बरें मागीर कट मोशन्स हे Motion na kare. You talk on your demands. सहजी मातशें म्हाका दिसता opposition is not interested in completing even तांणी जी कट मोशन मांडल्या ताचे विशीं आयकुपा दॅट मिन्स दे आर सॅटिस्फायड आनी त्या खातीर म्हाका दिसता स्पेसिफिकली जे मागला ते तुवें सांगचें. एनर्जी अंडर जे कट मोशन्स घेतल्या कोंकणीन जर उलयलो सुदीन जाल्यार आमकां बरें कळपाचें. कोंकणी उलय कोंकणी बरें तूं सारको राजभाशा आमची ही आसपा जाय म्हणटा मरे तुवें सोमती संस्कृत उलयता इंग्लीश उलयता सादी कोंकणी उलयन काबार कर ना संस्कृतान बी सांगची. मराठीन उलोव मराठी नाच खंयची मराठी घेवन आयला हांगा आं मराठी नाका म्हणटा कोंकणी उलय म्हणटा आनी थोडे शब्द ते इंग्लिशीत आसा. सावते मातशें दुसरो डिमांड जो आसा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी खूब जाणांनी प्रेस केला सगळे कडेन आनी प्रेस केला जाल्यार ताजेर चड उलोवपाचें ना पूण एकूच गोश्ट सांगता हांव दवरता जाय जाल्यार टेबलार तुमच्या मतदारसंघात ओपोजिशनांनी जे कटमोशन मांडलां तातूंत हांवें जीं कामां केल्या वॉट एवर आय एश्युअर्ड इन द हावस फॉर लास्ट 2023-24 ताजे पेक्षा कितलेशेच चड काम हांवें ओपोजिशनाच्या मतदारसंघात केलां विथ द हेल्प ऑफ फायनान्स मिनिस्टर. सांत आंद्रे मतदारसंघात 62.52 crores बरोबर. पंचायत बाजूलो नंबर 2 वेलीम तुवें सांगिल्लें म्हाका आपल्या हातूंत काम जावना म्हणून पूण आय हॅव डन इट 58.55 crores. ऐका ते तुज्या वेलीम आतां फुडलें करुया बस मुखार ONGC जावं हलदोणा 103.58 crores. कुकोलीम 75. अरे आतां उरलं तें येतलें न्ही ह्या वर्साचें तें आमी बजेट ह्या वर्साचें आहा. मुखायल सांगत तूं आतां बेळगांवली फातोर्डा आसा 43. केपें 36. मित्रांनो हें काम करता आसतना पंचायत वायज म्हजे कडेन डिटेल आसा कारण खंयचोय डिपार्टमेंट हांवें हातांत घेतल्या नंतर आय गो टू द डीप टू द पॉयंट आनी त्या खातीरूच जेन्ना प्रत्येक गोश्ट टू द पॉयंट पळयता तेन्ना त्या हातूंत हें कमी जावंक शकना आनी कमी जर जालें आसत जाल्यार तें बरोबर न्हय हेंय म्हाका कळटा म्हणून तो हांवें तो समर्थ रामदास स्वामीचो श्लोक हांगा म्हटलो. तिसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा ती तनमार प्रोजेक्ट. बाब युरी आलेमानान म्हटलें की तनमार प्रोजेक्ट हांवें अपोज केलो म्हणून हांवें अपोज करूं ना केन्नाच करूं ना.
हा अपोज जालाच पाहिजे. हो तन्मार प्रोजेक्ट तांणी जी पयली एनायनमेंट घेतलेली तिका सगळ्याचो अपोज आशिल्लो ऑल ओवर. कित्याक थंय जी झाडांची कत्तल जाताली ती त्या खातीर जाताली आनी त्या खातीर एक म्हाका लेख मेळ्ळो आनी तो लेख आशिल्लो एक अंडर सेक्रेटरी फायनान्स आशिल्लो आनी ताणें एक नवप्रभाचे ही इज नाव ऑलमोस्ट से अबावट 87 इयर्स बी आसतली आनी ताणें तो लेख नवप्रभाचेर बरयल्लो आनी तो लेख हांवें नवप्रभा वयलो वाचलो आनी आय हॅव ब्रॉट दीस इन द आय वॉज इन द ओपोजिशन आनी त्या हो आमचो तो नायक पानवेलकार काय कोण तरी आमचो जो आशिल्लो ताणें तो लोक आनी ते सगळें वाचल्या नंतर हांवें ताची स्टडी केली. इट टूक मी ऑलमोस्ट जवळ जवळ 20 दीस. आय वेंट टू अनमोड. अनमोडाच्यान ती लायन कशी आयली ती पळयली. सुपा अनमोड लायन आयली ती आनी ती पळयल्या नंतर आय केम टू द कन्क्लुजन की त्या लायनीर पॅरल लायन घालूं शकता म्हणून आनी तें सजेशन सुप्रीम कोर्टान जालें आनी सुप्रीम कोर्ट त्या प्रमाणे ती ऑर्डर दिली. हाजे वयल्यान एक लक्षांत दवरा स्टडी केले शिवाय ह्यो गोश्टी जावंक शकना. जश्यो म्हादेच स्टडी करताले आमी जाले ताका जालें न्ही आमी ओपोजिशना आसतनाची गजाली. तुका हांव डेट दिता तूं केन्ना सांगलां तें आनी तूं केन्ना गेल्लो तो सांग. तुका सारको धरता हांव म्हणजे डेट तेगे हांव स्टेटमेंट वाचिता. ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेटमेंट. Thousands of trees have already been cut down at Darbandara due to this project. The Supreme Court only saved Goa from destruction due to concerned citizens' political pressure. हांव जो गेल्लो ते सांगता. आय वेंट टू अनमोडच्यान सुपा लायन आयल्या ती सगळी पळयली आनी ती ते मागीर चेंज जालें ते सांग. ते सायडीन गेलो चेंज जालो ती जावना स्टेटमेंट व्हिडिओ ते रॉंग तुजें हांगा आसा तें वॉट एवर आय सेड इन द हावस इट इज देर इन द हावस. Not in the house, you said out of the house. Out of the house. When you came in the house, you are saying different. आमी हांगा कितें उलयता First you पळय said different, now you are saying आमी different. हांगा कितें उलयता पळय तें इम्पॉर्टंट. भायल्यान उलयता म्हणजे भायल्यान कितें लाडू दिवप. आमच्या हावसांत हांव उलयना काडून पळया जेन्ना हांव त्या सायडीन बसतालो तेन्ना आनी आय नेवर अपोज तन्मार प्रोजेक्ट. सोड आतां एटलिस्ट तो तन्मार ती कुळागरां तरी साल्वार कर तूं आमोण्या तितले तरी उतर दी. हांव आय विल सी द अरे तुवें म्हणलें कत्तल जाता झाडांची हांव कुळागरांची सांगता. कुळागर तुजे आहा. आय विल टॉक टू CM ऑल्सो कुळागरांतल्यान वता जाल्यार कुळागरां काबार करतात ते म्हणटा आमकां पयशे कुळागरां जाय. आय विल टॉक टू CM अबाउट दॅट. कुळागरां काबार जाता. वी आर आवर कट मोशन. म्हाका दिसना CM विल नॉट अलाव टू कट डावन द कुळागर. म्हाकाय दिसता कारण आमचो सगळ्याचो भावनीक हें आसा तातूंत. मागीर आनी म्हाका तरी दिसता तरी आसतना हांव चवकशी दिसता हांव म्हाका लोकांनी सांगलां म्हाका जी कंप्लेन आयल्या ती कुळागरांतली न्हय ती भायली खंयची तरी परब म्हणून ताची. सो सवाजी मातशें त्या खातीर तन्मार प्रोजेक्ट हो गोंयांत जाय. तो वेस्टर्न ग्रिडाच्यान फाल्यां सकाळीं जर आमकां चड मेळ्ळी आसत ती वीज आमकां जाय कारण डिमांड आमचो जो इलेक्ट्रिसिटी आसा तो वाडत आसा. आतांच बाबलोबो उलयला की 20,000 घरां एकाच नॉर्थ सायडी येता म्हणून विलाज आनी 20,000 घरां येता म्हणून तो उलयला. सावथा सायडीन त्या नंतर पणजी कितले येतली आनी ही 1200 मेगावॅट जर फाल्यां सकाळीं जाली जाल्यार ती खंयच्यान हाडप हो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे तन्मार प्रोजेक्टाचीच याद करतले. आनी तन्मार प्रोजेक्ट वेस्टर्न ग्रिडा कडच्यान येता आसतना आमकां जो पळय दुसरी वेस्टर्न ग्रिडाची हें आसा तिचोय लाभ जातलो. आनी जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोंयांत जालां तें खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालां. त्या खातीर नाका थंय आमी ओपोज करून अश्यो गोश्टी पासून पयस वचचें न्हय अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोश्ट आसा ती तुमचो स्टाफाची. स्टाफ जेन्ना आसा आतां तरी आमचें जें स्टाफ सिलेक्शन आसा थंय वतलें पूण सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता की आमच्या पावर डिपार्टमेंटान
कॅबिनेट डिसिजन घेवन वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट तयार केलो आणि फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट हें केलां. नाजाल्यार पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर स्टाफ घेताले. एज पर एक्ट कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ नॉट परमिटेड पूण तरी घेताले. सो आतां कॉन्ट्रॅक्ट मिटर रिडरांक रेगुलरायज कर मरे. मातसो राव. सो आमगे आतां हाचे फुडें वर्क चार्ज एस्टाब्लीश आनी वॉट एवर एप्रूव्ड स्टाफ, फोरमॅन इलेक्ट्रिकल, फोरमॅन सिव्हिल, त्यानंतर लायन हेल्पर, मिटर रिडर, सुपरवायझर, शिफ्ट इंचार्ज. आमचे कडेन शिफ्ट इंचार्जूच नाशिल्ले. रातचे सगळे ज्युनियर इंजिनियरूच भोंवताले, फोरमॅनूच नाशिल्ले. सगळे वर्क एसिस्टंट नाशिल्ले. तूं म्हणटा रस्त्याक फोन मारता म्हणटा तांकां वर्क एसिस्टंट ना, सुपरवायझर ना. आज तें तयार केलां आमी आनी मुख्यमंत्र्यान आदार दिवन कॅबिनेट एप्रुवल घेवन हें सगळें फुडल्या म्हयन्याच्यान आमचें चालू जातलें. आनी त्या जो प्रॉब्लेम तुमचो जो पळय रस्ते जे इनकम्प्लीट उरल्या, खडयो फोंड पडल्या, हे सगळे रिपेर आपोवप जातले. त्या बद्दल दुबाव ना. आनी स्टाफ जो कमी पडटा पळय You तो कमी will आसता. electricity department do it? You will do it or PWD? Opposition leader, Ilya Remo, मातशें complete करपाचें. तूं कंप्लीट जातो मोठो. See. स्पीकर सर. ऑपोजिशन लिडर ताका कंप्लीट ताका कंप्लीट करपाची आहा. स्पीकर सर, ही पॉलिसी डिसिजन बाब निलेश काब्राल जेन्ना पावर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ही पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें. पॉलिसी डिसिजन मातशें 2 मिनटां बस. पॉलिसी डिसिजन आतां नाशिल्लें. सगळ्यो जी लायटी आशिल्ल्यो तितल्योय पॉवर डिपार्टमेंटा कडेन घेवपाच्यो आनी जे कितें पळय अशें जी एक्झिक्युशन ऑफ रोड वर्क्स किंवा इतर आशिल्ले ते PWD दिवपाचे. त्या प्रमाणे त्या वेळार तें केल्लें. ताजो प्रॉब्लेम कित्याक जाता तो हांव नकळो, पूण ताजेर आयक मरे बस तरी. ताजेर प्रॉब्लेम सुटावो कसो करपाचो तो करता. सगळ्यांक गेलो आहा तो. तो म्हजोय आसा, मागीर ताजोय आसा, मागीर एक ताजोय म्हयन्यान आसा, जातलो. तो सगळ्यांचो आसा. करता न्हय. आय एश्युअर्ड दॅट आय वील डू इट. कितें पयशे बी सगळे पयशे कमी पडना. पयशे ना अशें कांयच ना. फक्त यू हॅव टू एक्ट ऑन इट. पयशे नासतना पयशे कामां जाली तेजी. सभापती महाशय, त्या खातीर म्हाका दिसता स्टाफा विशीं ते उलयल्ले. त्यानंतर हांवें पयरूच सांगून तुमकां एका क्वेशना आन्सर दिता. प्रत्येक जे डिविजन आसा ताका एक लिफ्ट मेळटली आनी प्रत्येक सब डिविजन आसा ताका ती स्ट्रीट लायट रिपेर लिफ्ट मेळटली. सो देर वोंट बी. आनी विदीन 10 days आमी तें दितले. आज जी आमी मशीन फॉल्ट आमचे अंडरग्रावंड केबलींग फॉल्ट काडपाचें मशीन दिता म्हणून सांगिल्लें ताचें इनॉग्रेशन आज माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातान जालें. ती गाडी आमची आयली. ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आसा ती आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता. पयली ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आमची जी सिवरेज सिस्टम हाडिल्ली पळय ती मनोहर पर्रीकराच्या अंडर हांवें हाडिल्ली. आनी आज परत डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर परत ऑस्ट्रेलियन टॅक्नॉलॉजी आमची पॉवर डिपार्टमेंटान येता. हो योगायोग आसा. हो सुद्दां ठरोवन करूं ना. हो योगायोग हो सुद्दां समर्थान सांगलो त्या प्रमाणे आसा. कितें ताका म्हणटा योगायोग. प्रत्येक गोष्टी योगायोग. आनी एक योगायोग सांगता. योगायोगाचेर उलोवपा. योगायोग ना का. जेन्ना हांव पयल्या फावटी विधानसभेत आयलो पयलो जो प्रश्न हांवें विचारलो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर उलयलो हांव. पयलो प्रश्न. आनी तो मॉविन गुदिन्हो वॉज दॅट टायम पॉवर मिनिस्टर. आनी दुसरो प्रश्न विचारलो पळय पयल्या 99 तो PWD मिनिस्टराक विचारलो. आनी तेन्ना बाब रवी नायक वॉज अ PWD मिनिस्टर. काडा आनी पळया. आनी त्या खातीरूच हो सगळो योगायोग आसा. हो योगायोग ओगीच घडना हेंय लक्षांत दवरा. त्या खातीर तुमचे कडेन मागता की जी कटमोशनां तुमी पॉवर डिपार्टमेंटाक मागला ताजेर तुमकां कंप्लीट करून द्या का मागीर विचारता कंप्लीट जावन दी. सर मेन म्हणटा आमी सांगिल्लें पॉवर टॅरिफाचें बारीक मनशाक लागता तें बिल. तें बिल मातशें देंवय म्हणून. आनी हांवें ताका एक कोंकणी म्हणणें सांगिल्लें तें म्हाका पडते नाका मागीर फकाणां करून दी. कंप्लीट करून दी मागीर विचारा. सभापती महाशय 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. खूब जाणांचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचेच न्हय आमच्या
डॉक्टर दिव्या राणे तांणी सांगलें की आमकां 12-15 दीस त्रास जालो. आमचे 3 आमदारांनी सांगलें की अजून आमच्या पक्षाचो आमदार जी चारोलकरान सांगलें की आपलें काम अंडरग्रावंड केबलिंग उरलां. ST लायनी जे कोणाचे अंडरग्रावंड केबलिंग उरलां, हांव LT उलयना येता, ST लायन ताजे परत 60 कोटी रुपया प्रत्येक मतदारसंघात कशें दिवपाचें हें हांव फायनान्स मिनिस्टरा कडच्यान उलोवन तुमचे कडेन कंप्लीट करता आनी तें काम तुमकां करून दिता आनी काम करून दिता. आनी तातूंत तुजें उरलां म्हाका खबर आसा. हांव प्रत्येक आमदाराचें म्हटलां, अमकी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून ना, प्रत्येक आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी. तातूंत मंत्री सुद्दां येले, आमदार ते पयलीं मागीर मंत्री, पयलीं आमदार मागीर मंत्री. सो ST लायन जी आसा ती पयलीं आमी कंप्लीट करुया. आनी ज्या कडेन डेन्स वेजिटेशन आसा, ज्या कडेन डेन्स फॉरेस्ट आसा, ज्या कडेन एग्रीकल्चर हेवी आसा, ज्या कडेन टुरिजम इम्पॉर्टन्स प्लेसीस आसा, थंय आमी LT स्टार्ट करुया. कारण हें खूब मोठें काम. LT इज नॉट अ स्मॉल वर्क, लक्षांत दवरा. यू रिक्वायर ऑलमोस्ट से अबाउट 30-40,000 crore ऑल ओवर गोवा करतलो जाल्यार, वीच इज नॉट पॉसिबल एट दीस स्टेज. त्या खातीर आमी जें कितें काम करता पळय तें शिस्तीत आनी सगळ्यां कडेन पाव सारकें करुया. आनी तातूंतल्यान पयलीं ST 33 kV आनी 11 kV कंप्लीट जाता तशें कंप्लीट करुया आनी त्या नंतर मुखार या. सगळ्यांत बाब प्रत्येक फावटी विजय उलयलो की ऑपोजिशन लिडर उलयलो की आमी पयशे वाडयले म्हणून. तुमी कर्नाटका रेट पळयल्या, टॅरीफ पळयलां. कर्नाटका वीज निर्मिती जाता, आमकां वीज निर्मिती जायना आसतना तांची टॅरीफ इज मोर दॅन डबल दॅन अस. अरे सिंपल आन्सर ना 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 एकदा कंप्लीट करपाचें मागीर कंप्लीट तो हें जाल्यार आमी आतां 200 crore पड्या. तूं उलयता, हांव उलयता सो तुवें उलयला. हे 200 crore PWD डिपार्टमेंट 232 ते रिकवर तूं कोतलो. Your 3.5% hike will give you about 85 crores. That is why you hiked on the common man. Now you have to recover about 200 crores from industries. You have to recover 232 crores from government departments and 93 from commercial. So these industries and PWD, will you send them a notice for disconnection? How you send notice to the common man? तो जे उलयता की 200 कोटी PWD बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड द फायल. हें फायनान्स डिपार्टमेंटाच्यान करप आसा. आमच्या भितर आमी नोटीस दिवंक शकना. हें ताणें पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. विदीन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा देर इज अ रूल टू गो टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. I know there is a rule, but will you recover or no? मागीर लोकांक ते गव्हर्मेंटा पड मिस्टेकी लागून बारीक जनतेन कित्याक पयशारी हें करपाचें हायक. बुक्स ऑफ अकाउंट म्हाका खबर आहा तूं जस्ट अंडरस्टँडींग तें खबर आहा. स्पीकर सर, मुगे सादारण प्रश्न, जेन्ना आज हायक केला आनी रिकवरी मूव जेन्ना दाखयताय ना सगळे एडजस्टमेंट कराय. 85 crores at 3.5% हांकां जाय. अरे 200 crores मागीर नाका. माजी मंत्री कंप्लीट करात. आयका सांगता बुक्स ऑफ अकाउंट इंडस्ट्री को हाय ते कित्याक केलें ना इंडस्ट्री कडेन 200 crore हाय रिकवर करपाक. येता मरे ते पॉवर गजलर. आमचे जे पयशे आसा गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हे बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान ट्रान्सफर. आनी हे हांव स्वता PWD मिनिस्टर आसतना आमी चालू केल्ले. मनोहर पर्रीकरांनी ही गोश्टी केल्ल्यो. आनी तेन्ना फायनान्स आमचो मायकल आशिल्लो. आनी कशें मायकल हो न्ही मायकल आशिल्लो. आनी आतां तें काम चालू आसा. हेंय काम जातलें. सगळे जो इंडस्ट्रीचे मी कंप्लीट सगळे जे पयशे गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट आसा ते बुक्स ऑफ अकाउंटांतल्यान ट्रान्सफर जातले आनी ते आमी करून घेता. दुसरी गोश्ट अबावट इंडस्ट्री. ज्यो इंडस्ट्री आमकां पे करूं ना तांचेर आमी ऑलरेडी केजी घातल्या. केजी कितल्यो घातल्या तर ताणें विरेश बोरकारान 3,500 स्क्रॅप यार्ड आसा. हांव चीफ इंजिनियराक सांगता आय वील इन्क्वायर आनी आय वील सी दॅट ईच एंड एवरी मनी इज रिकवर्ड फ्रॉम स्क्रॅप यार्ड.
तशें आसा जाल्यार 3,500 जर स्क्रॅप यार्डां आसा 37 आसूं कितलें आसूं वॉट एवर फिगर यू गिव न्हय एक जे फिगर आसा अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट त्याकून चड आसतली माय चीफ इंजिनियर इज केपेबल ऑफ टेकिंग दॅम ऑन द हे तूं डोंट वरी आमी काडुया सगळ्यांचे पयशे वाशील करुया आतां तिसरी गोश्ट जे वाडयलां पळय ते 3.75% म्हणजे कितले पयशे जाले कितले जाले ₹1.60 आयक तरी एका युनिटाचेर ₹1.60 4% म्हणजे 6 पयशे म्हाका कळटा तें 14 चौक 56 बरोबर मरे 5.6 15 पाची 75 16 सक 96 सारकें तोंडपाट आसा गणितान बरो आशिल्लो हांव हय सो म्हजे इतलेंच तुका म्हटलें 5 आनी 6 पयशे जर वाडले आनी थंय जर तुका चिमटो येता स्पीकर सर करूया न्ही ओके ओके वील डू आमी केली ती आतां तांची उरली जाल्यार तीय करता ती जे उरलां तूं म्हणटा LTC यू वॉन्ट दॅट टू कंटिन्यू दॅम विथ ऑनरेबल मिनिस्टर अन्य मंत्री कंप्लीट करा तुम्ही विल सी पेंडिंग एरियाज आसा पळय ती 663 करोड आसा अकॉर्डिंग टू तुमचे LAQ 663 करोड पेंडिंग एरियाज आसा आमी तेका लागून ताजेरूच उलयता हय ताजेरूच ना उलयता हे हांव टोटल सांगता तेणेन फक्त तुमकां इंडस्ट्रीचे सांगला तातूंतले जवळ जवळ सो 400 ते समज आमी हे केल्ले नाल्यार खंय ना खंय तो आयज टॅरीफ वाडयला पळय तो आमी फाटीं घेवंक शकता न्हू पण हो एरियाज तुमी पयलीं भितर रिकवर करूंक जाय 450 करोड्स आसा पळय ते विदीन द डिपार्टमेंट आसा ना ते रिकवर करूंक जाय न्हू ते जावं उलयतले डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डोमेस्टीक युजर सगळे आसा तितून हांव तेच तुका कळुना तें हांव कितें उलयतलें बुक्स ऑफ अकाउंट्स आमी ते फायनान्स मार्फत ट्रान्सफर करता वॉट एवर इट इज तुम्ही ते रिकवर करूंक जाय काय नाका वीरेश बाब 5 वर्सां स्पीकर जर आतां मिनिस्टर उलोवंक सोदता तुका कळोंक ना म्हणटा म्हणजे हांव सांगता कित्याक ही 5 वर्सांचो डेटा एक बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आसा मंत्री जाल्यार तुमचे 5 वर्सां पासून मूव जायना तुमचे सांगलें हो व्हडलो प्रश्न आसा स्पीकर सर 5 वर्सांचो डेटा हो एक वर्साचो डेटा न्हू वीरेश बाब एक वर्साचो कंप्लीट करपा दियात पहिले कंप्लीट करपा दियात तेच आनी स्पीकर सर आनी माननीय मंत्री जाले तुमचे एक लास्ट क्वेश्चन म्हाजो आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात स्टाफ शॉर्टेज आसा आतां तुमी ट्रान्सफर मारता हो व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमकां सामको त्रास जाता हो स्पेसिफीक तुमी एश्युरन्स दिया की ते स्टाफ दितले म्हणून कित्याक रिसंटली तुमी स्टाफ घेतल्या तरी पूण आमकां प्रॉब्लेम जाता हांवें स्टाफाचेर एश्युरन्स दिलें हांवें तुका अशें दिवं ना सगळ्यांक म्हाका एश्युरन्स दिया की हांवें ऑरेंज केला म्हाका स्टाफ जाय सगळ्यांक दिलें सगळ्यांक दिले म्हणटा आमकां मेळटले तातूंत तूंय आयलो केन्ना म्हटल्यार मेळटले पळय ऑगस्टांत आमी कामां लागता म्हणून सांगला स्टाफाचे स्टाफ येतले हय आनी मंत्री जाले कंप्लीट जाले तुमचे हांव मातशें मागीर ट्रान्सफर मारता कट धाडटान मोशनाचेर तांचे सगळे गोश्टी सांगल्या एकूच सवाजी मातशें तांचे एक फ्लक्च्युएशनाचेर ते उलयताले फ्लक्च्युएशनाचेर उलयता आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येकान सांगलें म्हाका की ट्रान्सफॉर्मर चेंज कर ट्रान्सफॉर्मर चेंज करपाक डिपार्टमेंटाक कांय प्रॉब्लेम ना पूण ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून सुद्दां फ्लक्च्युएशन जालें जाल्यार ते ब्लेम परत डिपार्टमेंटाक दितले आज परिस्थिती अशी आसा एका वाड्यार जर एक ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी ताजेर जर सादारण 100 कनेक्शनां आसा जाल्यार त्या ओरिजिनल जो 3 kW लोड घेता तो आज तांणी 10 kW केला सो एग्जॅक्ट आमकां जर ट्रान्सफॉर्मर घालतलो जाल्यार आमकां पयलीं प्रत्येक घरांतलो लोड आमकां कळपाक जाय आनी बाब विजया विचार सर्वे कर काय म्हणून सर्वे केले बरोबर लोकांक वायट दिसता एजंट दवरल्या म्हणटा अशी परिस्थिती निर्माण जाता त्या खातीर म्हजें एक मत प्रामाणीक मत तुमकां सगळ्यांकूच की प्रत्येकान शक्यतो आपले जे कोण आसा
तांकां सांगचें की तुमचो जर एग्जॅक्ट लोड आसा जाल्यार तो दिया म्हणून. आनी एग्जॅक्ट लोड जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना आमकां ट्रान्सफॉर्मर सेंटर इनक्रीज करपाक मेळटलें किंवा आनी एक घालपाक नाजाल्यार ऑन वॉट बेसीस यू वील पूट न्यू ट्रान्सफॉर्मर सर्वे केले बरोबर कितें जाता बाब विजय आनी युरी जातलो युरी सवाती मातशें त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट की हो लोड हांव सर्वे करपाचें आय वील डू द सर्वे तुमकां जाय जाल्यार हांव सर्वे करता कारण ते प्रत्येक कट मोशनाकूय तें आसा खंयचोय ट्रान्सफॉर्मर चेंज करतलो किंवा अपग्रेड करतलो किंवा आनी एक ट्रान्सफॉर्मर सेंटर घालतले जाल्यार आमकां तो लोड वी रिक्वायर्ड. येस मान्य मंत्री कंप्लीट जालें गट. आतां वळेरे जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 11 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 76, 86 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटांचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां वेळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 76 आनी 86 सभाघराच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 76, 86 मंजूर जाल्यो. सरकारी विधेयकां म्हणटात. द गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग